आदय व्याघ्र वाटार करून काँग्रेसीचो नेट युरी म्हणटा टायगर जिंदा आहे मुख्यमंत्र्यान उलोवचो तेविया म्हणटा शक्य ना म्हादय डायवर्ट करूंक मेळना म्हूण विरोध काँग्रेसीचो आरोप। कला अकादमीच्या कोसिल्ल्या भागाचे काम जाल्ले गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायचो आरोप सभाघरा मुखार दवरलो व्हिडिओ पुरावो गोविंदान खंय दिवचो राजीनामो। नवे शिक्षण धोरणात गोंय फुडें फाउंडेशन लेवल अंगणवाडी उच्च शिक्षण पावंड्यार शिक्षकांक ट्रेनिंग मुख्यमंत्री म्हणटा बंद शाळांनी बालवाड्यो भाड्याचे सुवाती वयल्यान शिफ्ट। जिक्लॅट 2023 गैरप्रकार BA LLB ची प्रवेश प्रक्रिया रद्द। गोंय विद्यापीठ म्हणटा जिक्लॅट परीक्षा परत घेता पालक म्हणटा दोषींक निलंबित करात भुरग्यांक त्रास नाका। दर एक मतदारसंघात 40 कोटींचे अंडरग्राउंड केबलिंग सुरू सुदीन म्हणटा बंच केबलिंगाचे काम मात फेल सत्ताधारी विरोधक मागता 145 कोटींचे बंच केबलाची चौकशी हाऊस कमिटी। IPB करता IDC चे काम विजय म्हणटा नोकऱ्यांचेर फोकस जाय मुख्यमंत्री म्हणटा स्किल डेव्हलपमेंटा सकल स्किल्ड कामगार प्रोफेशनल कोर्सांचेर फोकस। गोंयांत शुक्रार मेरेन पावसाचो रेड अलर्ट बुट्टीची परिस्थिती उप्रासूं येता। सादूर रावची शिडकावणी कॅसल रॉक रेल्वे ट्रॅकार पालसाण रेल्वे ब्लॉक। दाबोळे एअरपोर्टाचेर आनीक शॉकात गजाली घडपाच्यो आसात काँग्रेस फुडारी एल्विसाची शिटकावणी दाबोळे सावन मोपा शिफ्ट जावंक एअरलायन्सांचेर प्रेशर मंत्र्याचोच फुडाकार। गोंयांत रो फेरीबोटी सुरू करपाक सरकाराचो बावटो न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायची विधानसभेत लेखी जाप। 2022च्या पोन्ने गोंयचे प्राध्यापक गौरी आचारी खून प्रकरणात आरोपी बिद्रेक जामीन न्हयकारलो पणजी सत्र न्यायालयान आरोपी गौरव बिद्रेचो जामीन अर्ज मारलो भायर। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 21 एक्टिव्ह केशी 1449। गोंयचे कितलेशेच रस्ते उदकापोना धारबांदोड्या धावकोण रस्त्यार कमरभर उदक सांगे दांडो रस्तो उदकापोना फुडल्या कांय वरांनी पावस गाडटलो 100 आतां मेरेन 92 इंच सरासरी परस 30% मायज। गोंयांत चडशीं धरणां ओव्हरफ्लोचे वाटेर इतले दीस भरत नाशिल्ले अंजुणे धरण भरपाक पावले केन्नाय उदक सोडपाची शक्यताय वाळवंटी न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडली WRDची पंचायतींक कळवणी। इंडिया नावान फरक पडना इंडियन नॅशनल काँग्रेस इंडियन मुजाहिदीन पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियातूय इंडिया प्रधानमंत्र्याची इंडियाचे नावान विरोधी आघाडीचेर टिका। प्रधानमंत्र्याचे वक्तव्याचे राहुल गांधीची जाप राहुल म्हणटा नवे आघाडीक जाय ते म्हणात मणिपुरात इंडिया म्हणल्यार कितें ते दाखयतले राहुलाची शिटकावणी। एअर होस्टेस आत्महत्या प्रकरणात हरियाणाचो आदलो मंत्री गोपाळ कांडा सुटलो दिल्ली कोर्टाचो निकाल कांडाचो गोंयांत चलता कसिनो। लोकसभा वेंचणुके खातीर NDA कडेन युती करपाक देवेगौडाचो न्हयकार JDS स्वतंत्र वेंचणूक लढयतली देवेगौडा ठाम। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूचो 1 वर्ष कार्यकाळ पुराय राष्ट्रपती म्हणटा तंत्रज्ञान वापरून राष्ट्रपती भवनाची व्यवस्था चड पारदर्शक आणि प्रभावी करूंक अधिकारी वावुरतले। मध्य प्रदेशाच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी पैसे अक्षरशः खाल्ले लाचीची 5000 रुपया कॅश गिळी भ्रष्टाचार करताना पोलिसांनी रंगे हात धरिल्लो पुरावे ना करून कॅश खाली।
शेअर मार्केट ग्रीनान बंद. निफ्टी 19,778, सेन्सेक्स 66,707 बंद.